सोम्या तुझे मंदिर ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटूंक तुका बलिदान जमल्या एका मोनात तुका तानेल्या तुका बुकेल्या पोस्तुच्या रक्ता मासा बो सुंदर सोम्या तुझे मंदिर ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवय कोट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां एक विशय कळयता. आमच्या जिवितांत 90% लोक आमचो मोग करता जाल्यार एक 10% 5% लोक आमचो मोग करिना. आमच्या जिवितांत जायते बोटी सडवणे घडटा, पूण जाल्यार 100% लोकांनी आमचो मोग करी जाय, आमची प्रशंसा करी जाय, आमकां स्विकार करी जाय, आमच्या विशयान बरें उलय जाय म्हणून आमी अपेक्षीत हांव तर तें सारकें न्ही. कित्याक जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता जेजू इतलें सक्कडी बरें करून गेलो जाल्यार ताचे विरोध जायतो लोक आसलो, पूण जायतो लोक 99% जेजूचो मोग करचो लोक ताचे बोवारी आसलो. आनी आज आमी वांजेलान पळयता फारिजेव सादुसेव ताचे विरोध ताका खंडन करतात, ताका जिवेशी मारूंकय तयार आसात. तशेंच आमच्या जिवितांत घडटा. आज जर तर पापा फ्रांसिसा विशयांत आमी उलयल्या तर कितलोच लोक ताका खंडन करतात, ताचे विशयांत पाड उलयतात, तो हेरेतीक म्हणटात, तो एक ल्हानसो पंगड. पूण मिल्ल्या कडल्यान लोक पापा फ्रांसिसान शिकयल्लें पाळटात आनी तो मोगासो पापसाहेब म्हणून वळखून घेतात. जें आमच्या सर्व जिवितांत घडटा ते देखून आमी मागोवंक जाय जेजू लागीं आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळोंक ती घटाय आनी ती उर्बा आमच्या जिवितांत. एक 2-3 जण या 5 जण आमचे विरोध आसल्यार परवाना. जेजूच्या विरोधी आसले, पापा फ्रांसिसा विरोधी आसात आनी सगळ्यांचे विरोध आसात. ते आमकां कांय करूंक जायना, पूण आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करूंक आसा तें आमी नितीन करूंक जाय, माया मोगान जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ही चिंतना आमी मोतीन दवर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो ते वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमची सुखी देवा हुजीर वळखून घेवया आनी ताचें बक्षाणें मागया. हांव पतकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सरपदेदार देव आमची काकोत करूंक आनी आमची पातकां आमकां बोगसोवंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकोत कर, सोमिया काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, सोमिया काकोत कर, सोमिया काकोत कर.
इबारतोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे सैम जखमी आनी असक्त म्हूण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी घटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाव तूं आमच्या हातान घालताय. दिनवसी आनी संतोश बरेत काळजान हे आमी घेता आनी तांचो फळ आमच्या भक्तिवंतीने नव्या सालीन दाखोवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जानवायच्या पुस्तकांतले वाचप. अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मध्ये ते म्हणटात, आमचे जिवीत मोटवे आनी कश्टांनी भरलेले, मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडोया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेल्लेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाई करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केटणार जाला, ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हूण तो लेखता, अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटातावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हूण बडाई करता. ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनांच्या हातांतलो ताका निवारतलो. आत्मनांनी आनी वळवल्यांनी ताची परिक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सस्निकाय आमी पारखितल्या. लजेच्या मरणाचें प्रमाण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. ही ताची चिंतना पूण ती सगळी वांगडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनान भगेनपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां बरवचो ना. निश्कलंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी ना. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोपकार. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारांत तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टान वरांतली निवारता. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखींत बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो कंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट दग जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पोरूच तांकां निवारता. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळीं तांची हाडां तो राखता, ताचे एकच एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पोर राखता, ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या अरियेका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं.
तुमचे सोवे आसो. सांसुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी जेजू गलिलेयांत भोवूंक लागलो. जुदेव ताका चिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत तेणे भोवून ताका मौन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावतली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो उक्तेनी बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी आयकून म्हळें ते चिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात आकास न्हयवे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. ओस क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालांगाय. तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणा. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकी कळीत आसचें ना. देखून देवाळांत शिकून आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात. म्हजेक सक्ती हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवन. तुमी ताका वळखतात पूण हांव ताका वळखतां कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो एक दोन विशय आयच्या दोनी वाचपातावन आमच्या नियाळाक. जेजू विरोधपणा मदें बरें करीत गेलो विशय हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. जन्वायचें पुस्तक वाचता आसतना हीं उतरां जेजू कसो साहस जाल्ली म्हूण आमकां दिसतात. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया. तो बरें करता ताका आमी पास मांडुया. तो आमच्या मदें आमच्या वाटेक एक हरकत जाला, एक अडकळ जाला. तो आमच्या सालेक तो आड रावता. देवाक वळखता म्हूण तो बाडाय करता. आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. जेजू बरें करीत गेलो पूण बरें करता आसतना ताका जायते विरोधपण ताका लाभले तरी शेवट पर्यंत तो थीर रावलो. दुसरें जावन हाच्या भांजलांत आमी पळयता म्हजो वेळ आनीकी येवंक ना. जेजू ताचो वेळ पावता म्हणसर बापाची खुशी जेजून निमाणे पर्यंत केली. एकाक एक काळ आसा, एक वेळ आसा. धर्मीक आनी सामाजीक संप्रदायांत त्या काळाक त्यो संगती आमी करता कित्याक तो वेळ आमी बरो म्हूण चिंता. पुरण्या सोल्यांत असो उल्लेख आसा एकाक एक काळ आसा म्हूण आमी सांगता. जेजू ताचे मिसांव मुंदरसून गेलो, बरें करीत गेलो. आयच्या वांजलांत आमी पळयता जुदेव फेस्तां पैकी 3 प्रमुख फेस्तां पैकी तंबाचें फेस्त प्रमुख जावन आसले आनी जायतो लोक जेरुसलेमाक यात्रीक पैनाक वेतलो. आनी हांगासरी ह्या तंबाच्या फेस्ताक पयले शीस वेतात आनी ताच्या उपरांत जेजू एकसुरोस गुप्तीत ह्या जाग्याक वेता आनी थंयसर तो उक्त्यान शिकोवण दिता आसतना जायते ताका धरूंक सोदताले, जायते ताका मारूंक सोदताले. पूण जेजूचो वेळ थंयसर येवंक नासलो. आयच्या वांजलांतलीं तीं 11ची उतरां ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नासलो. जेजून निमाणे घडये पर्यंत ताचो वेळ पावता पर्यंत बापाची खुशी केली. 2 संगती आयच्या दोनी वाचपातां आमच्या नियाळाक विरोधपणा मदें बरें करनच वचूंक आनी आमचो वेळ पावता म्हणसर निमाणे घडये पर्यंत
आमच्या जिवितांत बापाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न करचे. वस्तू ह्या कृपे खातीर प्रत्येक रितीन तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंडे आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना आमी मागून घेवया. आमेन. Altara लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगाना सुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता दन मुझे ओपन दिता आत्मा म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीनभर तुका हसिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्राय तूं जर ह्या यज्ञाचे बदवेन आमकां पातकांतली सुडय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजे विशीं येवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदीदार आनी ससनाच्या देवा, सर उकाळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडेक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय, आमची मानां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचे उंचर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो कितलो तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दसो गोड परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरवता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अंतरेकता.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माई संगती सांसू सयत सपती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांचो सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरे नात्रेक दिल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे एकामेकाक आतां आमी जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितरांचे बाब म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेसू मोगळा
जेसु दयाळा ये कृपे सागोरा धन्य भाग्यवंता ये जेसु मोगळा ये जेसु दयाळा ये कृपे सागोरा धन्य भाग्यवंता प्रार्थया भौमगाळ बापा जेजूच्या अमोले कुडी रक्ताच्या बलिदानान मरणांतली उतरोन आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी साली सोडून आमकां मेळ्ळेलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसनयात क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार रोडूंक मेल्या आमी सोमेस आपले मोरी आमकां पळयता रड्यांतीच्या सांगाता जेसू मोकुसा काढता नानगी तुमचे कडे दुका दुस्मानचे निंदा करता कितलो ससने कष्टान दगता जेसू मोकुसा काढता मोगाळ पुता सोवेन आमकां मरिया शेवा देव आमकां बेगीन गसाची करूया नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू म्हयन्यालें पत्र मार्च अंको आयतो जाला आदल्या म्हयन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलांत घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहिती वाचूंक तयार रावा हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2026 कसली मिलाकात ही कालवारीच्या पयणार सुम्याची आनी म्हजी हर एका आयतारा संजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट 6:30 वरार बायबल स्टडी 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे आयताराची संजेची 2 वरार सुमे संगता कोचूंक तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट देंत म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ
दोनच उतरांनी हांव सांगूंक आशेता. देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो. तितलेंच. सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोटदीक आपोवन हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोट्टांत देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत, सांजेर खेळच्या खेळांत, सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दिन कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दिन कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दिन देव लिपोन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिनच खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता.